नमस्कार कोकणी मोग्यानो हांव आर जे रॉकवाज निवेदक कोकणी उलोय लंडन फुलोय हे कार्यावळीचो आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. हायज हांव तुमचे फुडें अपुर्बोईन सादर करता एक खास कवितेचें नांव आदलो काळ पोरने दीस भांगार. कविता रचपी मानेश श्री मारियानो लुकास दिनीज गांवांत पालोळें काणकोण गोंय, परदेसांत रावता लंडन UK. आदलो काळ पोरने दीस भांगार. आदलो काळ पोरने दीस भांगार मीर घेवन पावस पडटालो. आदलो काळ पोरने दीस भांगार मीर घेवन पावस पडटालो. वाठार सगलो हिरवो जातालो. निसर्ग सगलो कोमऱ्यांनी फुलतालो. वाठार सगलो हिरवो जातालो. निसर्ग सगलो कोमऱ्यांनी फुलतालो. झाडांक रोपयांक धीर येतालो. झाडांक रोपयांक धीर येतालो. मोडेर वचोन आवय भाजीपालो हाडटाली. तायकिरो पिड्डुकी आनी तेरो शिजयताली. मोडेर वचोन आवय भाजीपालो हाडटाली. तायकिरो पिड्डुकी आनी तेरो शिजयताली. ताजी ताजी भाजी जेवणाक रूच हाडटाली. आदी जेवणा जेवून जिवाक घोटाय मेळटाली. ताजी ताजी भाजी जेवणाक रूच हाडटाली. आदी जेवणा जेवून जिवाक घोटाय मेळटाली. शेतकारी शेत रोवन भांगार हाडटालो. सगलो गांव पोटभर जेवतालो. शेतकारी शेत रोवन भांगार हाडटालो. सगलो गांव पोटभर जेवतालो. काय बरो शेतकामती काळ तो आदलो. आतां शेतकारी दिसता उपाशी पडलोलो. काय बरो शेतकामती काळ तो आदलो. आतां शेतकार दिसता उपाशी पडलोलो. रेंदेर मामा 3 पावटी माडार चडटालो. दूदकेंत घालून अमृत सूर देंवयतालो. रेंदेर मामा 3 पावटी माडार चडटालो. दूदकेंत घालून अमृत सूर देंवयतालो. सुरेचो सोरो आनी सूर घालून लोक सान्नां करतालो. आयज रेंदेर दिसना माडार चडलोलो. सुरेचो सोरो आनी सूर घालून लोक सान्नां करतालो. आयज रेंदेर दिसना माडार चडलोलो. काय बरी कुंभार मातयेची आयदनां करी. मातयेच्या आयदनांत जेवणाक रूच येई बरी. काय बरी कुंभार मातयेची आयदनां करी. मातयेच्या आयदनांत जेवणाक रूच येई बरी. आयज कुंभार कोबार नासन त्यो सवलती. काय बऱ्यो त्यो तांच्यो हाडटी. आयज कुंभार कोबार नासन त्यो सवलती. काय बऱ्यो त्यो तांच्यो हाडटी. काय बरे ते आदले दीस भांगार पोरने दीस कोण वचत नेगार. काय बरे ते आदले दीस भांगार पोरने दीस कोण वचत नेगार. आता कितलें बरें सूख आयल्यार पोरने सूख विसरोंक जावचें ना कितेंय केल्यार. आता कितलें बरें सूख आयल्यार पोरने सूख विसरोंक जावचें ना कितेंय केल्यार. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय.